गिरी पंचायत ही आमची बालेकिल्ला आम्ही मानून गेला, कित्याक प्रत्येक इलेक्शनाक आमकां ह्या पंचायतींतल्यान मोठे मत्याधीक हे मेळ्ळें आसा आनी सगळे कार्यकर्ते सज्ज जाल्ले आसा। येणाऱ्या निवडणुकीत 4 तारखेर जे मतदान जातलें आनी ह्या मतदानाक आमी कमीच कमी ह्या जे कितें मतदान जातलें टक्केवारी जातली त्या टक्केवारींतल्यान 70% वोटींग जें आसा हें वोटींग घेवपाचो हांगा आमी मनोदय केल्लो आसा आनी डेफिनेटली त्या नेटान आमी आयज गिरी गांवांतल्यान सुरवात केल्ली आसा। गिरी गांवचे सगळे कार्यकर्ते अशे तुलबडले अशे कार्यकर्ते आसा आनी इतक्या इलेक्शनान तेंच्यांनी दाखोवन दिल्लें आसा की आमी मोठे मताधीक जें आसा जे मताधीक कमीत कमी 65 to 70% मताधीक आहा हें आमच्या वाटेन BJP वाटेन येतलें, हितून मातूय दुबाव। भारतीय जनता पक्ष असो आसा वो सगळ्यांक बारीक मोठे सगळे लोक आसा ह्या लोकांक बरोबर घेवन वचपाचो आसा आनी ह्या पंचायतींतल्यान आनी ह्या मतदारसंघांतल्यान कमळ फुलतलें, हितून मातूय दुबाव ना। आनी ज्या पद्दतीन घरान जेन्ना वयता आनी माता भगिनी आसूं किंवा जाणटे नेणटे आसूं हेंचो जो प्रतिसाद मेळटा हेजेर म्हाका तरी दिसता की ह्या वर्साचे जे मार्जीन आसा ते मार्जीन डेफिनेटली कमीच कमी गेल्या मार्जिनाकून आनीक 15-20% वाडटलें, हितून मातूय दुबाव ना। या पार्टीचे जनता पार्टीचे उमेदवार आज मी त्यांना साईबाबा पुढं एकच नम्र विनंती करतो की त्यांना सुयश लाभो आणि देशाच्या कारभारात सहभागी करो ही साईचरणी प्रार्थना करून मी त्यांच्याबद्दल आभारी आहे। आणि एक साई भक्तांचा आज प्रचाराचा जो मुहूर्त त्यांनी आखला आणि त्या कार्यक्रमाला मी उपस्थित राहिलो, ही एक साईबाबांची फार मोठी कृपा आहे आणि साईबाबा भक्तांचा अवश्य विचार करतो आणि साईबाबा त्यांना सोयच देवो ही साईचरणी प्रार्थना करतो। विजय ही आमची निश्चित आसा, कित्याक आमी कामां खूब केल्लेलीं आसा, इतलीं कामां की सांगून सोंपची ना पळय तितली। कित्याक प्लॅटफॉर्मार रस्त्या हर्सवेन ज्यो कितें आमच्या गिरी गांवांक सोय आहा तितली आमी दिलीपा करून घेतलेली आसा। तेन्ना आमी जे लोकांक आश्वासनां दिल्लीं ती चडशीं पुरो केल्लेलीं आसा। तशेंच आतां आमी लोकांच्या दारार वयतले तेन्ना एक आमकां हे कामाची पावती दी म्हूण सांगपाक